सुभाष छेत्री जो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, मैं उनके कज़न हूँ। और हम लोग वहाँ से कल निकले थे, तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बॉडी हमने देखे हैं और अच्छी से रिसीव किया है। जो भी हम यहाँ पर आए थे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जो भी होता है काम फटाफट करके दे दिया है। जो पुलिस से लेकर जो भी है सरकारी होता है, और जो सरकार की तरफ से जो मिलना है वो भी फाइनल कर दिया है। और सरकार की तरफ से थैंक यू सो मच। और दूसरा जो कंपनी की तरफ से जहाँ काम कर रहे थे बंदा, वहाँ से अभी तक ऐसा कोई पॉझिटिव वो नहीं आ रहा है। कालपर्यंत आमकां कळ्ळें की 5 जाणां आहा म्हणून, आयज सद्या कळ्ळें की 8 जाणां न्ही, 8 जाणां आसा नेपाळीचे। आतां कितें आसा म्हाका 2 क्लेम करतात आमी, आतां 2 आतां वचपाचे हिंगाच्यान, आनी म्हणटकीर तेंचे घराचे ते ह्या दोगां जाणां आतां कजन लागता न्ही, प्लस आनी एकटो आमचो तेजे हो क्लेम करता। ओके, आनी आयज तेंचे दोगांयचे बॉडी आज वचपाचे हिंगाच्यान। सो आतां गव्हर्मेंट तर्फे आमी आतां थँक्यू म्हणटा। सद्या आमी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन घेवन अशी आयल्या की जे 25 जाणांक मरण आयिल्ले बर्च क्लबान उजो लागून, तितूंतल्यो 18 बॉडीज ज्यो आसा त्यो तेंच्या फॅमिलीक हँडओवर केल्या। 19वी जी बॉडी आसा तेजे हँडओवर प्रोसेस सद्या चालू आसा। उरता 6 बॉडीज, त्या बॉडीजांचे फॅमिली मेंबर अशें कळटा की थोडे वाटेर आसा, आनी एक फॅमिली मेंबर आसा ते फाल्यां येवपाचे आसा, कारण पोस्टमॉर्टम केल्या शिवाय त्यो बॉडी हँडओवर करना। आनी ज्यो 6 बॉडीज आसा तांचो आजून पोस्टमॉर्टम जावना, ते फॅमिलीच्या एनओसीक रावल्यात। आनी अशी म्हायती मेळटा की सरकारा कडल्यान पुरेपूर तांकां हेल्प मेळटा की जी बॉडी हांगासरल्यान GMC मॉर्गानच्यान जी भायर काडून तांचे वांगडा जितले फॅमिली मेंबर आसा तेंच्यो टिकेटी सकट सगळो पुराय खर्च आसा तो गोवा गव्हर्मेंट करता तांच्या घरा मेरेन तेंच्यो बॉडी पावोवपा खातीर। स्टुडंटा खातीर GMCंतल्यान हांव स्वप्नील तारी।